साम पावलान तेसलोनिकांक बरयल्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणी मदल्या माया मोगा विशांत हांवें तुमकां बरोवची गरज ना, कित्याक एकामेकाचो मोग करूंक तुमीच देवा लागीं शिकल्यात. त्या प्रमाणेच सगळ्या मासादोनियांतल्या सोमेस्त भावा भयणींतय तुमी माया मोग दाखयत आयल्यात. तरी ह्या मोगांत आनीकी चड वाडा म्हूण भावा भयणीनो आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता. हांवें तुमकां येदोळूच सांगलां तशें समाधानान जियोंक सोदा. आपापले काम करा, तुमचेच हात पाय जरोवन वावुरा. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. सर्गींचे राज्य अशें म्हणयेत. एक मनशाक आपले घर सोडून परगांवांक वेताना आपल्या नौकरांक आपयले आनी आपल्या दुडू बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक ताचे ताचे सामर्थ्य तेकीत ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्यांक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत. उपरांत तो पयनार गेलो. 5 तालेंतां घेतलेल्या नौकरान ती वैवाटाक घाली आनी सडीत 5 तालेंतां जोडलीं. तशेंच 2 तालेंतां घेतलेल्यान आनीक 2 तालेंतां जोडलीं. पूण 1 तालेंत मेळिल्लो नौकर गेलो आनी धरणींत एक फोंड खंडून आपल्या धन्याचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो. जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी फाटीं आयलो आनी येताच तांचे लागचे लेख घेवंक लागलो. तवळ 5 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकर मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालेंतां ताका दिवन म्हणालो, धन्या, 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनीकी 5 जोडल्यांत. तवळ ताच्या धन्यान ताका म्हणलें, शाब्बास, बऱ्या आनी फातेनेच्या साकरा. ल्हान संगतींनी तूं फातेनेचो म्हूण दाखयलें, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये, तुज्या धन्यांच्या संतोशांत वांटेली जा. उपरांत 2 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो, धन्या, 2 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनीकी 2 तालेंतां जोडल्यांत. ताच्या धन्यान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी फातेनेच्या साकरा. चिल्लर संगतींनी तूं फातेनेचो म्हूण दाखयलें, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये, तुज्या धन्याच्या संतोशांत वांटेली जा. शेकी 1 तालेंत घेतिल्लो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो, धन्या, तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा. तुवें ओंपूंक नातिल्ले कडेन तूं लुंवताय आनी तुवें आसडूंक नातिल्ले कडेन तूं आरायताय. त्या पासत हांवें भियान वचून तुजें तालेंत धरणीपोंदा पूर्ण दवरलें. धर आतां तुजें तुका फावलें. नश्ट्या आनी आळशी नौकारा, धनी जाप दिवन म्हणालो, हांवें ओंपूंक नातिल्ले कडेन हांव लुंवतां आनी हांवें आसडूंक नातिल्ले कडेन हांव आरायतां म्हूण तूं जाणा आसलोय मूं? तर म्हजो दुडू तुवें वाडीक कित्याक घालो नाय? हांव फाटीं येतच मुचे म्हाका वाडी समेत मेळते न्हय? खाण घेया, देखून ताचे लागचे 1 तालेंत आनी 10 तालेंतां आसलेल्याक ते दिया. कित्याक आसलेल्याक भरून वमतासर सडीत दिताले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा ते इल्लें काडून व्हरताले. आनी आतां नाकारी नौकराक भायर काळोखांत उडया. थंय जातालें रडणें आनी दांत किर्लोनी. देवाचे उतार हे.